की आमची वास्को म्युन्सिपाल्टी कडेन फक्त एकूच फॉगिंग मशीन आसा जी ए क्लास म्युन्सिपाल्टी आसा आणि एक आमचे 25 वॉर्ड्स आसा वास्को म्युन्सिपाल्टीन. तर एक फॉगिंग मशीन घेवन खंय खंय मारतले फॉगिंग आनी खंय खंय जातलें काम. डेंगू जावन लोक हांगा मरत आसा, 2 डेथ जाले. तरी केन्ना सिरियस जातले आमचे हे रुलींग आनी ऑपोजिशन कावन्सील असतात आनी एकामेकाची झगडी चालू असतात. सपोज हांव चुकून ऑपोजिशनाच्या कावन्सिलराच्या वॉर्डान आसा, म्हजी कितें चूक आसा? म्हजी कितें चूक आसा तातूंत? म्हज्या वॉर्डान काम जायना, गटर क्लिनींग सपोज जायना, फॉगिंग जायना, कावन्सिलर म्हणटलो आपूण ऑपोजिशनान आसा. हे म्हज्या हिशोबान हे चीफ ऑफिसरान हे सगळें जे फॉगिंग मशीन आनी लेबर्स गटर क्लिनींग बी सगळें आसा, म्हजी मागणी आसा की चीफ ऑफिसरान आपल्या हातान धरचें आनी आपणें कंट्रोल करचें की खंयच्या वॉर्डान लेबर घालपाचें, गटर क्लिनींग करपाचें आनी खंय खंय कामां जावंक जाय. हे फॉगिंग एक मशीन घेवन काय जावपाचें ना. लोक आनी कितले मरपाक रावल्या काय म्हणून हांव विचारूंक सोदता म्युन्सिपाल्टीक आनी केन्ना मशिनां घेतली आनी लोकांक तुमी फॉगिंग करून किम्साच्या हातूंतल्यान डेंगू हातून फ्री करतले काय म्हणून. आमचे कडेन 2 मशीन्स आसा, 2 फॉगिंग मशीन्स आसा. तातूंतले एक अंडर रिपेर्स आसा. पूण आतां आमी फॉगिंग जे स्टार्ट करपाचें ठरयलां. आज सकाळीं मिटींग जाली आमची विथ हेल्थ ऑफिसर. तांची हांगासर अर्बन हेल्थ सेंटर आसा, तांची 2 मशीन्स आसा आनी आमचे ऑनरेबल MLA कार्लूस आल्मेदा आसा, तांच्यांनी सांगलां आपूण 2 मशीन्स दिता म्हणून. अशी 5 मशीन्स जे आमचे अंडर वर्किंग कंडिशन आसा. तांचे कडेन हेल्थ सेंटरा कडेन 3 जाण स्टाफ आसा तांचे आनी आमचे स्टाफ घेवन आमी विदीन नेक्स्ट 2 days सगळें फॉगिंग स्टार्ट करपाचें आसा. त्या वॉर्डांत एरियेंतल्यान आमी स्टार्ट करतले, जातून डेंगूचे हें जालां थंयच्यान आमी स्टार्ट करतले विदीन नेक्स्ट 2 days. केमिकल्स बी सगळे अवेलेबल आसा? आमचे कडेन केमिकल्स अवेलेबल आसा, प्लस ते फ्युअल ताका जें लागता तें सुद्दां आमी अवेलेबल केलां आनी आमी आमची सगळी तयारी केल्या.